दोग जाणांनी जो कोट दिल्लो पळय स्मिथ म्हणून एक कंपनी आनी दुसरी मास्टर मरीना इज फ्रॉम हॉलंड. त्या स्मिथ म्हणून कंपनीन बॅक घेतले. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. आता फक्त एकूच उरला आमच्या कडेन मास्टर मरीना हीच कंपनी इज फ्रॉम द हॉलंड. त्याच्या कडेन ऑलरेडी नेगोशिएशन्स आनी बाकीचे सगळे सुरू केले. ऑलरेडी आज आमी आहा ते मास्टर मरीना हॉलंड ह्या कंपनीचेर फायनलायज करचें पडटा. तिजो आमी प्रपोजल जो आसा ODG शिपींग मिनिस्ट्रीक ऑलरेडी धाडून दिता. फाल्यां वयतलो. Okay, then they'll take the decision at their level and we'll give the order for that particular company. They are experienced for last 20 to 30 years. They are Naphtha काडप ह्या विशयाचेरूच ते वेल ट्रेन एक्सपर्ट्स आसा. तेंच्यांनी वेगवेगळे टेक्निक्स वापरून आमी काम करता हें म्हटलें. जी शिपींग आशिल्लें CS MPT मायसेल्फ. आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या नावान विज्ञान महोत्सव 12 आनी 13 डिसेंबराक गोंयांत जातलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केला. पर्रीकराच्या जयंती निमतान खंयताच्या समाधीची बुन्याद घालपाचो सरकाराचो प्लान. टेक्नॉलॉजी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो 12 आनी 13 डिसेंबर INO दोना पाऊल हांगासर आमी ऑर्गनायज करता. मनोहर पर्रीकर हांच्या यादेस्त आनी तांचो बर्थ डेट आशिल्लो 13 डिसेंबर. तांच्या जयंतीच्या निमित्तान पयलीच फावटी गोवा गव्हर्मेंट हो 12 आनी 13 असो 2 दीस हो विज्ञान महोत्सव खरें म्हणल्यार हो तेंच्यांनीच नोबल लॉरेट्स जे आशिल्ले हो तांच्यांनीच सुरू केल्लो. गव्हर्मेंट कॉलेज सांखळी, रविंद्र भवन मडगांव, गव्हर्मेंट कॉलेज पेडण्यां आनी 5th वन इज द गव्हर्मेंट कॉलेज केपें. हाज्या भायर तांच्या समाधी स्थळाचो फावंडेशन स्टोन जो आसा होय बी त्याच दिसा घालपाचो आमचो प्रयत्न आसा. इट इज इन प्रोसेस. म्हाका दिसता आमचो सगळो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार समाधी स्थळाचो जो फावंडेशन स्टोन घालपाक जाय. इट इज ऑन द 13th. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी चेतन गवस.